नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. एनडीए उमेदवार द्रौपदी मुर्मू प्रचाराक गोंयांत. आमदार खासदारांच्यो गाठीभेटी आटपून दनपारच्या दनपारा गेली. तिका मेळूंक तेलंगणाचे 5 आमदार गोंयांत पावले. बीजेपीचो तिका दबाजान येवकार. बीजेपीचे आमदार, 2 खासदार, मोगोचे 2 आनी 3 अपक्षांक मुर्मूक तेंको. विधानसभेचे कामकाज अकस्मात तहकूब करून सरकार पक्ष मुर्मूच्या येवकाराक धांवलो म्हणून इशू. एनडीए आणि भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार मॅडम द्रौपदी मुर्मूजी आज गोंयांत आयिल्ली आणि गोंयांत प्रचाराच्या निमित्तान आमदारांक मेळपा खातीर आयिल्ली. भारतीय जनता पार्टी बरोबर इंडिपेंडंट आणि MGP ह्या 25 जाणांक आतां मेळ्ळी. आमचे खासदारूय हांगासर आशिल्ले, पार्टीचे पदाधिकारी आशिल्ले. 25 आमदारांच्या वोटिंगाच्या व्यतिरिक्त उरलेल्या आमदारांक आमी आव्हान केलां की मॅडम द्रौपदी मुर्मूजी खंय तरी वोट करची. आमकां आशा आसा की आनीकूय तेच्या पेक्षा चड वोटिंग आमकां पडटली. सो ऑपोजिशन बीन तुमच्या वांगडा आसतलें? आमच्या वांगडाच आहा. तुमचे सगळ्यांचे समर्थन आमचे BJP पार्टी, त्याच बरोबर आमचे कोलिशन जे पार्टनर जे आसात, खास करून MGB आणि आमचे 3 इंडिपेंडंट जे आमदार जे आसात तांकां मेळपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले. आनी त्याच बरोबर 5 जाण तेलंगणाचे आमदार तांकां हांगाच इन्वायट केल्ले आशिल्ले. गोंयांचो फूल प्लेज सपोर्ट आसा प्रेसिडेन्शियल कॅन्डिडेट द्रौपदी मुर्मू. तेच भाशेन हांव सांगपाक सोदतां हो एक सगळ्यान बेस्ट चॉयस आहा मान्य प्रधानमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचो, जो देशाक दिल्लो आसा. मत म्हणजे 20 मतां. एका आमदाराचें मत 20 मतां. म्हणजे 25 जर आसले तर 25 ते 50 500 मतां आमच्या आमदारांची. ओके. खासदाराचो एक्झॅक्ट व्हॅल्यू म्हाका खबर ना, बट इट इज मोर देन 600-700 अशें एका खासदाराचा. डिपेंड ते कशें पॉप्युलेशनाच्या आधाराचेर ते काउंट करतात. म्हणजे 1971चे जे पॉप्युलेशन म्हणजे आसा त्या पॉप्युलेशनाक डिवायडेड बाय 1000 आणि त्याच्या हाचेर डिवायडेड बाय 40 अशें करून जो व्हॅल्यू येता तो व्हॅल्यू 20. आमचे 20 आसा. म्हणजे व्हडल्यो स्टेटी ज्यो आसा त्या स्टेटींतलो तो UP एक आमदाराचें मत म्हळ्यार 200 आसतलें, कारण पॉप्युलेशन वायज चलता न्ही ते. सरकार ॲप बेस्ड टॅक्सीचेर ठाम. जाळवणदारांक घेवन इशू तडीक लायता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. टुरिस्ट टॅक्सी मिटरांचो इशू विधानसभेत. मिटरांक सबसिडी दिवची म्हणून डिलायलान इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा 10,000 मिटर बसयल्यात. सरकार सबसिडी दिता, टॅक्सीवाले मिटर बंद दवरतात. सगळ्याक फायनी मारीत बसप शक्य ना. टॅक्सी प्रमाण रेटींची कोफुजावा नाका. ॲप टॅक्सीच सारकी. Out of 9,457, how many have applied for subsidy on digital meters? 2268 2268 लोकांनी एप्लाय केल्ले सबसिडीक. भितरल्या 1824 लोकांक ऑलरेडी सँक्शन केली. तांच्यांनी मिटर बसयले, बट ते मिटर धापतात, तेजेरूय तुवालो घालतात. ते मिटर यूज करिना. आमी मिटर दिल्या पळय 11,000 रुपया तांकां फूल सबसिडी. हायकोर्टाचें डिसिजन त्या मिटराचो उपयोग करपा खातीर आशिल्लें. म्हणजे हे सरकाराक फटयता काय कोर्टाक फटयता हें म्हाका कळना. त्या टुरिस्टांक तर फटयता. टॅक्सीवाल्यांची सहानुभूती म्हाकाय आसा. नवीन भुरगे जांकां टॅक्सी घेवन दिसता तांकां ह्या बिझनेसान येवपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. तो मिटरूच जेन्ना बंद दवरता तेन्ना तो आमच्या कडेन कितें GI ट्रॅकिंग तो जावपाक जाय पळय न्ही, तेजो कंट्रोलूच येना. सपोज टुरिजम मिनिस्टर फाल्यां हें घेता की मिटर म्हणटा कंपल्सरी गोंया आज, जाल्यार म्हाका दिसता ते फॉलोच करचो पडटलो. आनी करना जाल्यार तुजें एनफोर्समेंट न्हिदलो जालें ना. ॲप बेस जरी तरी जायो जाल्यार हॉटेल वायज ॲप बेस करया. आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अरे हॉटेल वायज ॲप बेस केला काय ती हांगाच टॅक्सी चलय, थंयच तसलें जावं नाका. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एका ॲप बेज हें सोल्युशन आसा. त्या खातीर ॲप बेज एग्रिगेटराचेर येवपाक जाय. आनी आमी सगळ्या गोंयकार टॅक्सीवाल्यांच्या हितानूच सांगता ही. आनी इन लॉंग रन आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी शिवाय सर्वायव जावचें ना. करूं नाका. ॲप बेस्ड टॅक्सी खातीर विरोध करूं नाका. सरकार रेडी आसा ॲप बेस्ड टॅक्सीचेर. It shows you one rate. Like let us say I go to Supreme Court 72 rupees. When you reach there, it becomes 140 rupees. Then there is something known as surge time. Surge time will demand peak time. Peak time I reduce होवपा जाय. पूण surge time वाडटा rate. So if you are working on an app based service, please look into these problems and see how you can get a resolution. नाल्यार बेश्टे आमकां ॲप बेस म्हटले सगळे लोक हॅपी जातले. फॉर 30-40 रुपीज लोक झोगाडपा वचना.
but they're nagoitle. And on a daily basis, what happens to a small man is what you have to think. मोपा एअरपोर्टा बरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारगळे आयुष हॉस्पिटलाचे उक्तावण करपाची शक्यताय खासदार श्रीपाल नायकान उक्तायल्या. अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थे सकयल ओपीडी 100 खाटींच्या आयुष हॉस्पिटल आणि ग्रॅज्युएशन कॉलेजीचे खंय बरोबर उक्तावण जातलें. फुडल्या वर्सा थंय पोस्ट ग्रॅज्युएशन कॉलेज सुरू करपाचो प्लान. आमी खबर आहा की गोंय सरकारान आमकां 2 लाख जमीन दिल्ली. हांव जेन्ना आयुष मिनिस्टर जालो तेन्ना पसून प्रयत्न करून तर एक व्हडलें इन्स्टिट्यूट आमी धारगळ हाडलें. गोंय सरकारान आमकां जमीन दिली. आज तें पूर्ण जाता. आमचो प्रयत्न आसा की ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा त्या हातूंतल्यान आमी आमची जी सिस्टम आहा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन आयुर्वेदा हाजे जवळ जवळ 100 बेडांचे हॉस्पिटल, थंय रिसर्च सेंटर, OPD आणि 2 कॉलेजीस, एक ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट अशे 2 कॉलेजी आमी सुरू करतात. ह्या वर्सा आमचे प्रयत्न आसा की अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेज ती सुरू करपाची, OPD सुरू करपाची आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट फुडल्या वर्सान सुरू करपाची. हाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा. साधारणतः जेन्ना मोपा एअरपोर्टाचें उद्घाटन जातलें त्याच बरोबर दोन्ही PM जर आयलो जाल्यार दोन्ही उद्घाटन बरोबर करतले. पंचायत वेंचणुकेची आरक्षणाची अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. 186 पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर एकूण 1528 सीट, तातूंतले 21% OBC खातीर राखीव दवरल्यात. एकूण 307 सीट OBCंक राखीव. SC खातीर 22 सीट जाल्यार ST खातीर 187 सीट राखीव दवरल्यात. पंचायतीची वेंचणूक 10 ऑगस्टाक. मडगांवां आझाद नगरात बुधवारा राती एकल्याक मारलो. 29 वर्साच्या मुक्तार म्हणटा ताचो खून. सुत्रां सांगता ते प्रमाण किरकोळ वादावेल्यान 2 गटांचे पेटले. मुक्ताराच्या तकलेर वार, तो थंयच सोंपलो. तिडकीन दुसऱ्या गटान स्कूटरी लासल्यो. मडगांवां पुलीस फुडली चवकशी करता. आदलो आमदार बाबू पावलो. गँगाक धरी मेरेन खंय बॉडी थंयच. 5 जाणांक धरले. Yesterday night around 00:20 hours, we received a complaint about a case of assault in Azad Nagar. Immediately our staff, duty officer, PIs from PI Madgaon Town, PI Kolva, PI Mena Kottarim Police Station, they all rushed to the spot at different locations, and we found that one person by the name of Mukhtar Badni, age 22 years. She was assaulted by a group of 5 people and he finally succumbed to his injuries while undergoing treatment at Hospicio Hospital. So immediately our team sprung into action and we nabbed all the 5 accused in the middle of the night, and all of them were brought to the police station for questioning. In this matter, our PI Madgaon Town, PI Kolva and PI Mena Kottarim played a very important role, and we were able to arrest the accused in the middle of the night itself. Investigation has revealed that there was personal enmity between the deceased and the group who came to assault him. Deceased जो हमारा है मुख्तार बदनी, उनका कल बर्थडे था, so वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पोन्ने गोंयच्या इगर्जीच्या हेरिटेज वाठारांतले ते वादग्रस्त बांदकाम मोडचें. सरकारान लोकांचे पाशस पळोवचे न्हय म्हूण थंयचो आमदार फळदेसायान आवाज चडयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पंचायतीन NOC फाटीं घेवन डेमोलिशन ऑर्डर काडली. प्रकरण हायकोर्ट आनी एडिशनल पंचायत संचालका मुखार सुनावणेक आसा. आमदार म्हणटा सरकारान डेमोलिशन फास्ट ट्रॅक करचें. सरकारान जाता तितले बेगीन तो कोणी हाय प्रोफायल आसूं पूण सरकारान हे जनते कडेन खेळपाचो ना. जनता आमचे जे कुमारजुंवेचे मतदारसंघाचे जे लोक आसा, आख्खे गोंयभरचे जे लोक आसा, हेंची मनां दुखवलेली. म्हाजे हितून स्पिकर सर अशें आसा की जाता तितले बेगीन तो मोडपाक जाय. खंयच्यान तरी तुमी फास्ट ट्रॅक बसया. इट इज एन हायकोर्टान ते मॅटर आसा एट प्रेझेंट, सो इट इज मॅटर इज सबज्युडियस. दुसरी गजाल, पंचायतीन ताजेर कन्स्ट्रक्शन लायसन रिवोक केल्लें, ताज्या उपरांत ताजेर डेमोलिशनूय काडलें, आनी एट प्रेझेंट तांणी दोनूय क्लब करून एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत
हाजे कडेन तें हियरींग सुरू आसा. इट इज एन कॉसी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी, ताजे नॅचरल जस्टीस कोणायकूय दिवप हो प्रोसेस आसा आनी त्या प्रोसेसांतल्यान कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 4 हियरींग जाल्या. फुडली हियरींग 21 जुलैक आसा. हे म्हाका एक्चुअली क्वेश्चन पंचायतीचो न्ही हो, दीस इज मोर टुवर्ड्स टावन प्लॅनिंग. UNESCO World Heritage sites have to be protected. Also in archaeology you are protecting them. So make a earmark it, no, that this cannot be developed. Whatever you have said, that earlier there was no 100 meters that was drawn on the RP. We have already taken a decision in the board that 100 meters under all the monuments declared by the Archaeological Survey of India are put. दुसरी गजाल स्पीकर सर, हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता, इट इज नॉट अ न्यू कन्स्ट्रक्शन. It is an old Goa Panchayat Tiswadi has issued it is an reconstruction of the residential house in the survey number 4/1 in the village of the Ella, which is dated 27/12/2021. Fude, and it is a reconstruction म्हणून दिल्लें आसा license. It is not a new license which is given. तर सीएमान जे सांगले की रिकन्स्ट्रक्शनाक म्हणून दिल्लें, थंय पयलू लॉ जातले, आतां थंय बंगलो जाल्लो आसा, बंगलो न्हू पॅलस जाल्लो आसा. समज तो बारीकसो स्ट्रक्चर आसलो, लॉ जातले, तेजो व्हडलो पॅलस कसो जालो? येस. आणि आम्ही तांकां काय परमिशन पयलीं दिल्लें. वी हॅड नॉट गिवन एनी कायंड ऑफ परमिशन टू दीस पीपल. दे हॅड गॉन टू द नॅशनल मॉन्युमेंट्स अथॉरिटी इन डेली and they had taken the permission for reconstruction and repair. Are you all serious in protecting if you all are serious in protecting these heritage sites, then Speaker sir, you all have initiated. Speaker sir, you take example of the UP government. Without giving natural justice also various structures have been demolished. म्हापशां गांधी सर्कला कडेन आशिल्ले 13 गाडे पालिकेन मोडले. 5 वर्सां फाटींच खंय रस्तो रुंद करून हे गाडे काडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. गाडेकार म्हणटा दाखयल्ली दुसरी सुवात अजून तांकां दिवना. ते भायर गॅरेजी सारकेल्या गाड्याकूय खंय पयल्या मजल्यार सुवात. उटंगरांत दुकानांतलें सामान घेवन वचप खंय काय म्हणून प्रस्न. वरपाक जाय पयलीं कावटून पावस पडटा तर मारता जाल्यार सारकेंच मारा. पयर आनी आयज खाली करता आमी. रस्तो रुंदीकरणाक लागून म्हण म्हापशा पालिकेन गांधी सर्कलाकडे 13 गाडे उडयले. गाडेकारांक दुसरी सुवात दिली खरी, मात सगळ्यांक खंय पयल्या मजल्यार. स्कूटर मेकॅनिकूय पयल्या मजल्यार. त्या भायर नवी सुवात अजून ताब्यात ना. आमकां डेमोलेशन ऑर्डर दिवंक ना. आमकां एक म्हयन्याची 15 दिसांची डेमोलेशन ऑर्डर दिल्ली जाल्यार आमी आमच्या फायनल म्हणून सांगून तर तेंचे सांगलें जाल्यार आमकां आमी दवरचे ना म्हणून तेन्ना आमी खाली करतले जाल्यार. आतां 3 दीस काल नोटीस दिला पयर आनी आयज खाली करता. आमी सामान कशें भरतले आनी कितें करतले, खंय व्हरतले, कोणाक दितले. शॉप पयलीं व्हडली दाखयली, आमकां व्हडली दाखयली तेन्ना आमी एग्री जाले व्हडली शॉपा खातीर 16 स्क्वेअर मिटर. आनी आतां एग्रीमेंट सायन घेतल्या बरोबर आमकां सगळें सांगता तो तुका धाकटी शॉप म्हणून. डिस्कनेक्ट करपाक पळय सामान काडूंक जाय, व्हरपाक जाय. पयलीं कावटून पावस पडटा तर कशें सामान काडटलो. तेणीन तर जागा दिल्ली आमकां, आमी ते व्हरून थंय व्हरून सामान थंय घालतले. कितें करून वयर व्हरून आमकां घालता फोंडान, फोंड बी घालता तुमी न्हू. मारता जाल्यार सारकेंच मारा. आमचे तावेंचे शॉप आहा. ओके. हांगा तावेंचे कसले लोकांचे गाडी 4 व्हिलर 2 व्हिलर हांगासर गाडी येतात तावे घेवपाचे पडटा. ही तर तावी आमकां वयर पयल्या मध्यान दिले जाल्यार आमचे वयर कशें काम जातलें. गॅरेज आसा, 2 व्हिलर गॅरेज आसा. गॅरेज अशें लोकांच्यो गाडयो बिडयो आतां पडलेल्यो आहा, खंय व्हरून दवरपाचें आनी खंय कितें कांय समजना. तेंच्यांनी बरें एडजस्टमेंट करपाक जाय. पूण 15 डेज तरी सांगपाक जाय. तुमची गॅरेज आहा तरी पूण तुमकां फर्स्ट फ्लोरार दिलें. फर्स्ट फ्लोरार दिलें. आतां ती गॅरेजी व्हरून लोकांच्या गाडयांचें सामान खंय व्हरून दवरपाचें. नोटीस म्हणजे कितें आतां हेजो गेलो 5 वर्सां हेजो प्रोसिजर चालू आसलो आनी आमचो डिमांड आसलो पळय तो आमकां खंय तरी सगळे लांची दिवचे. स्टुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आणि नसोराज साळगांवकर. गोंयांत नुस्तें मारतात, मात गोंयकारांक म्हारग. भायलें म्हारग नुस्तें गोंयांत. सवाय नुस्त्याक आमदारांनी विधानसभेत इश्यू केलो. कोण म्हणटा एक्सपोर्ट कंट्रोल करात, कोण मागता कोल्ड स्टोरेजी, कोण म्हणटा नुस्तेकार भायले. विजय म्हणटा फिशरीज कॉर्पोरेशन कर. दिगंबर म्हणटा भायलें नुस्तें हाडटल्यांक रेग्युलेट कर. मुख्यमंत्री म्हणटा आसा त्यो सरकारी स्किमी भरपूर पुरो. बाबा थिंगा तुगे डिपार्टमेंटाक कितें पावर आहा, आर यू युजींग अ डिस्कशन, यू आर गिविंग सबसिडीज, यू आर गिविंग सो मेनी थिंग्स. विल यू टेक अपॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी. अकॉर्डिंग टू मी रायट नाव जें नुस्तें तूं विकता त्या गाड्याचेर कांय सोय मेळना, कित्याकूय थिंग राश जायना. सोय मेळत जाल्यार लूट जाता आसली. आमी डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट डायरेक्ट अप की रेट म्हणून फिक्स करूं शकना, पूण वी आर ट्रायींग
की जे नुस्तें होलसेल मार्केटान गावता तें नुस्तें गांवा पर्यंत वचपाक आमी ती फॅसिलिटी करूंक शकता आनी जाय तें फ्रेश दिवंक शकता. स्टोरेज फॅसिलिटी करपाक जाय. जे जे जाग्यांनी नुस्त्या वयर हाडटा बाणाले आख्खे आमगेले कोस्टाक आमगे हारवी भाव रांपोण धरून उंच नुस्त्याक हाडटा. सो वी कॅन फिशरीजाचो जागो आसा प्रोपोज करपाक एक स्टोरेज फॅसिलिटी ऑन रेंटल बेजीस. गव्हर्मेंट सबसिडी दिता, इंडिविज्युअलाकूय दिता, सोसायटीकूय दिता. सो हांव कितें म्हणटा की जर अशें कोण आहा तांकां सबसिडी घेवन दी, कोल्ड स्टोरेज घेवन दी, धाकटो मोठो करून दी. हें कॉर्पोरेशन जर केल्लें जाल्यार तुज्यान म्हारग नुस्तें जें रिजनल म्हणटा ते भायले येवन फिक्स करतात म्हण रेट, तांचे कडच्यान घेवं येता आसलें आनी सवाय भितर विकूं येता आसलें. मत्स्य संपदा पासून बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आहा जर त्यो खरेंच इम्प्लिमेंट केल्यो गोंयांत जाल्यार फीश प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणात वाडोवंक शकता. आनी तें जर फीश प्रोडक्शन गोंयांत खरेंच वाडलें आसत जाल्यार फीशचो रेट जो आहा पळय न्ही हो कंट्रोल इजिली जावपाक शकता. भायल्यान जे ट्रेडर्स हाडटात दे आर ऑल रजिस्टर्ड विथ द फिशरीज डिपार्टमेंट. तुजो कंट्रोल आहा सगळे ट्रेडर्सांचे. तुमी ट्रेडर्सांक रजिस्टर केल्ले आहा तुमचे कडेन. एनफोर्स जालो तांकां सांग अमके पर्संटेज तुमी ह्या रेटान दिवपाक जाय. सरकारान हाचे पयलीं केल्लें आसा. आनी हांव उलयतां ते म्हणजे आमचे लोकल जे बारीक नुस्तेकार आसा, जे बारीक पोनो येता जाल्यार होडी घेवन येता बारीक नुस्तेकार आसा ते नुस्तें हाडून विकूंक सोदता, तांकां प्रोविजन करचें म्हूण मागता. बारीक नुस्तेकार तो जे म्हणटा पळय न्ही ताका खंय विकूंक जाय ते बारीक नुस्तेकार होलसेलान विकीच ना. भायलें नुस्तें जेटीर विकूं शकना. जेटीर जेटीर म्हणिना हांव. तुजे अजूनय कोण जर नुस्तेकार आसा कोणाचे उरल्यार तूं नांवां दी. हांव मिनिस्टराकूय सांगता तूं ताका जागो दिवपाक. चल बेतीनूय दिता आमी तो पळय. सोनसोडा कोयरा प्लांटाची दुसरी वणतूय कोसळ्ळी. तिसरी कोसळपाच्या वाटेर मार्चांत एके वेटेची कोसळिल्ली. हे फावट दुसरे वेटेची वणत कोसळून कोयर सगळे कडेन पातळ्ळा. मडगांवचो नगराध्यक्ष म्हणटा बांदकाम बाबत थोडो कोयर खंय सालिगांव धाडटा. नगरसेवक म्हणटा सोनसोड्याचे दशेचेर आवाज काडून जालो, कोणूच खंय कानामानार घेना. अर्ली इन द मॉर्निंग अबाउट आय थिंक 7:30 आमगेल्या इस्टर्न सायडाच्या ऑफ द शेड प्लांटाच्या शेडाचेर आयज एक वॉल कॉलेप्स जालो आनी तो वॉल आतां गार्बेज आहली आमचे भितर. बट मोस्टली इफ यू गो टू सी दॅट वॉल नो ते वॉल कन्स्ट्रक्शन वॉज नॉट गूड. पण ते कन्स्ट्रक्शन केलां ते वॉलाचे इज व्हेरी बॅड. ते पळोवपाक तुगेलो प्लेन एरियाचे आहा फावंडेशन ते पयलीं एकदां सिंगल मेजरी केला ऑफ द इलेक्ट्रायट आनी तेजे वयल्यान मागीर तेजे पळोवपाक गेल्यार ब्रिक्साचेर. आनी आतां इतले वर्सां जाले आतां इट्स मोर दॅन 12-13 years जाले आतां. तो मातसो पावसूय पडलो आनी तें जावन बी सगळे ते ओणत बी भिजून बी ती आयज कॉलेप्स जाल्या. तेच भाशेनूच इस्टर्न सायड जाला. पळय आतां आमी सुपरवायज करतले आमी आतां आनी कितें हें रिपेरींग बी आहा जाल्यार लोड ऑलमोस्ट काडला आमी न्हू. आतां ते भितर मिशनरी चलता आमची न्हू, रेप्युटेशन चलता भितर. आनी आतां वी आर रायटिंग अ लेटर टू द टू ट्रान्सफर इट टू सालिगांव प्लांट. पयलीं ऑलरेडी तेजी वॉल कॉलेप्स जाल्ली ते सायडींतली आनी आतां हे सायडींतली पडल्या सकाळी फुडें दोनूय सायडीन ती कॉलेप्स जाल्या प्रमाणे आतां जर तातूंत गार्बेज घातलें तर खूब लोड येवपाची शक्यता आसा. आनी इतलीच आनी भितर ते बेलिंग मशीन आसा ते कामगार काम करता. सडन तांचेर पडल्यार कितें जाता आशिल्लो आनी अनर्थ जावच्या पयलीं हें सगळें आतां कितें ते सिओन आनी सिपीन मेळोन थंय इन्स्पेक्शन करून कितें ते तेजे इनिशिएटीव घेवपाचें. कावन्सिलर बोवा मारून मारून सद्या थकल्या. कितें ते इनिशिएटीव घेवपाचो तांच्यांनी सिओन बीन. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.